नमस्कार. महालक्ष्मीच्या विद्महे विष्णुपत्नीच्या धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. वरमहालक्ष्मी व्रत तुम्ही ह्या पडी आमगेला पंचांग म्हणून पळयतना तातूंत 12 तारखेक पुण्यवेक म्हणून तुम्ही पळयला. तुमकां आतां ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन येता कसं म्हणून सांगल्यार तुम्ही ऐकलाल कशी म्हणून सांगल्यार दोन्ही शुक्रारा म्हणून सांगून जाल्यार ह्या पटी 12 तारीख तिन्ही शुक्रार नव्या म्हणून तुमी मना येवच्या पुरो. ह्या 12 तारखेक कसल्याक गल्ला म्हणून हांव सांगता तुमकां. सामान्य जीवन पळया तुमकां एक उदाहरणे मूलक स्पश्टीकरण दिता हांव. आमगेले गव्हर्मेंट आतां बँका धरायची ते सेकंड सॅटर्डे आनी फोर्थ सॅटर्डे रजा म्हूण आसता. सेकंड सॅटर्डे म्हणली कुडले आमगेले मनांत एक मनस्थिती आमगेली कशी म्हणून सांगल्यार 14 तारीख 15 तारीख अशी म्हळ्यार 2 नंबरा डिजिटार सेकंड सॅटर्डे येता म्हणून सदां आमगेलें कॅल्क्युलेशन आसता. जाल्यार 1 तारीख शेनवार आयला रे तेन्ना 8 तारखेकची सेकंड सॅटर्डे येता रज येता वय वा. तशीची केलोपडी कसो जाता म्हळ्यार आमगेलांतू एका वारो दोन्ही वारो म्हणून पुरो आमी उतरांतू जाल्यार आमगेले शास्त्र प्रकार तिथीक व्हेरी इम्पॉर्टंट. पौर्णम्याम म्हळ्यार पुनवे लग्य येईल तशें जाल्यार शुक्रारा वरमहालक्ष्मीक श्रेष्ठ म्हणून सांगला. आमगेल मनांत कशी म्हणून सांगल्यार सदां दोन्ही वारोची शुक्रार येईल म्हणून जाल्यार पुनवे लागी लागी आसता. तशें म्हणून सामान्य जेवन आमी सांगचे ते दोन्ही शुक्रारा श्रावणाचे वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणून सांगून जाल्यार शास्त्रांतू पुनवे लागीचे म्हणून सांगला. नामे पुन्नव खंयची तिथी लागी येतकी ह्या पटी पळया ह्या संवत्सरांतू म्हळ्यार शुभकृत नाम संवत्सरांतू सुरवे दिवसू शुक्रार आयला श्रावण मासाचे 29 तारीख म्हळ्यार 29th शुक्रार आयला देखून तिन्नी शुक्रारा पुन्नव जाता 12 तारखेक त्या दिवसूची वरमहालक्ष्मी व्रत. तावळी हांव सांगल्या पुनवे लागीचे म्हणून सांगून सामान्य जेवण शुक्रार येवचे बारी रॅर खंयचे श्रावण मासाचे सुरवे दिवसू जाल्यार ह्या पटी श्रावण मासा सुरवे दिवसू शुक्रारा आयिल्ले निमित्त दोन्ही शुक्रारा वरमहालक्ष्मी व्रत जायना इता म्हणून सांगल्यार पुनवे लागीचे शुक्रार खंयचे ह्या पटी तिन्नी शुक्रारा म्हळ्यार 12 तारखेक पुन्नव त्या दिवसूची पुन्नवे लागीच म्हळ्यार त्या दिवसू देखून त्या दिवसू वरमहालक्ष्मी व्रत आचरण. ह्या भागान ಸ್ವಲ್ಪ उणें आमी आतां मंगळूर आसाची बेंगळुरांत पुरय चड ते वरमहालक्ष्मी व्रत 5 तारखेक मस्त कडेन ते जातास भोवच्या गोतना ते चालतीन येवन गेला दिसता म्हळ्यार दोन्ही शुक्रार 2ನೇ शुक्रवार म्हणून सांगता कन्नडान. तशें ते चालतीन येवन गेला निमित्त 5 तारखेक ते अद्धुरी पार जातास. मागीर एक वाक्य आसा शास्त्रात रूढी बली असे म्हणून मग ना तशें म्हाका कळाले विशयी तुमकां एक सना एक स्पश्टीकरण दिवया म्हणून ह्या व्हिडिओ करता आशिल्लो. नमस्कार.